नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज कोलकाता दौऱ्या वेळार मेट्रो सेवेचो नियाळ घेतलो. जय हिंद मेट्रो स्थानकावेल्यान तांणी मेट्रोन भोंवडी केली. ह्या भोंवडे वेळार प्रवाशां वांगडा तांणी संवाद साधलो. उपरांत ते नोआपारा मेट्रो स्थानकाचेर पावले. थंय तांणी प्रवासी सुविधा आनी मेट्रो संचालन वेवस्थेचो नियाळ घेतलो. फुडल्या 5 वर्सांत 60 नवी मेट्रो सेवा सुरू करतले, जाका लागून प्रवाशांक बऱ्यांतल्यो बऱ्यो सुविधांचो लाव मेळटलो अशें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. कोलकाता मेट्रो के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जो आगामी 4 से 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो में इंडक्ट हो जाएगी, जिससे कोलकाता मेट्रो के पैसेंजर्स को, कोलकाता शहर के निवासियों को एक नए तरह की सर्विस मिलेगी. अस्तंत बंगाल विधानसभेत बनावट सयेच्या प्रकरणात अभिषेक बॅनर्जीक न्यायालयाकडल्यान कसलीच थाकाय मेळूंक ना. ह्या प्रकरणाच्या फाटभुंयेर 31 मे दिसा ताका CIDन चवकशे खातीर आपयल्ले, मात भलायकी बरी ना म्हण ते हाजीर रावले ना. उपरांत दुसरे फावट नोटीस जारी करून तांकां 8 जूनाक हाजीर रावपाक सांगिल्ले. CIDच्या नोटीसीक आव्हान दीत अभिषेक बॅनर्जीन उच्च न्यायालयात पावले आनी तांणी कायदेशीर संरक्षणाची मागणी केली. वांगडाच ह्या प्रकरणाची बेगिनात बेगीन सुनावणी जावची अशी मागणी तांणी केली. मात न्यायमूर्ती चैताली चट्टोपाध्याय हांणी स्पश्ट केले की आता ह्या प्रकरणाची सुनावणी फुडल्या बुधवारा जातली. एका म्हयन्याच्या सुटये उपरांत आयज सावन राज्यांतल्यो शाळा परतून सुरू जाल्यो. विद्यार्थी शाळेत वचपा खातीर उत्सूक आशिल्ले आनी पालक भुरगीं शाळेत वेवस्थीत पावतलीं हाची जतनाय घेतना दिसताले. पावसाच्या आनी गरमेच्या संमिश्र वातावरणात शाळांक सुरवात जाल्या. गोंयच्या बऱ्याच सुवातींनी पावसान हाजेरी लायिल्ल्यान वातावरणांतली गरमी थोडीशी उणी जाल्या अशें पालकांनी दूरदर्शना कडेन उलयतना सांगलें. आनी क्लायमेटूय आज मातशें बरें आसा आनी म्हाज्या दरम्यान असो की अशें क्लायमेट आसचें आनी भुरग्यांची काळजी टिचरींनी घेवची आनी तशेंच आयज जे भुरगे सारके उमेदीन आहा की शाळेची पयलो दिवस आसा आपलो, म्हणून आयज भुरगे सकाळी आपले उठून तयारी न्हावन धुवन तयारी करून आयज स्कुलाक गेल्ले आसा आनी अशेंच भुरगे बरें शिकचे म्हूण हांव देवा कडेन जावं टिचरीं कडेन सगळ्यां कडेन मागता की तेंच्यांनी शिक्षण तांकां बरें दिवचें. शाळेच्या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचेर शिक्षणाचे बरे संस्कार करचे अशें एका पालकान दूरदर्शना कडेन उलयतना मागलें. उमेद जाल्ली आसा. आयज स्कूल स्टार्ट जाता, शाळेचो स्कुलाचो पयलो दीस. पयलीं अशें आसलें की आयज जे स्कूल स्टार्ट जातले 5 तारखेक ते जातले काय ना असलो आमकां डावट आशिल्लो, कित्याक गरमी इतकी वाडलेली आसा, जबरदस्त हीट आसा. तर पळयत जाल्यार तशी व्हडलीशी गरमी दिसना, कित्याक हे 2 दिसांनी पावस पडलेलो आसा, हीट आहा, गरमी जाता. भुरग्यांक मातशी उमेद जाल्ली आसा स्कूल स्टार्ट जावपाक. पणजे शहराचे 5वे दायज सांबाळून दवरपा खातीर आनी फुडारांतल्या पिळगेक समृद्ध सैमाचे दायज दिवपा खातीर व्हडा प्रमाणात वृक्षारोपण मोहीम राबयतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. पयलीं पणजेंतल्या रस्त्यांचेर व्हडा प्रमाणात तरेकवार जातींची झाडां सांपडटालीं. तीच झाडां परतून लावपा खातीर आमचो यत्न आसतलो अशें तांणी मुखार सांगलें. ती जुनी झाडां ज्या हातूंतली डेथ जाल्या थंयसर त्याच तरेचे झाड परत आमी लायतले. ज्या जाग्यार सेम तरेचे आंब्याचें झाड मेळ्ळां थंय आंब्याचें झाड लायतले. ज्या जाग्याचेर सातोण आसलो जाल्यार थंय सातोण लायतले. देखीक आमची संकल्पना आसा की ते जुने झाड आज मरोन गेले, फाटली आमकां तेंच्यांनी जर 100 वर्सां त्या झाडांक फ्रूट आनी सावळी दिल्या जाल्यार तेच झाडां आमी आसा तशेंच झाड परत फुडल्या 100 वर्सां खातीर ते झाड लावपाची संकल्पना. म्हणजे तुका ज्या जाग्यार आतां बेश्टें मून दिसता थंय थोडे दिसांनी झाड दिसतलें. 5वें गोंय नितळ गोंय अभियाना वरवीं राष्ट्रीय महामार्ग राज्य महामार्ग नितळ दवरून ह्या रस्त्याच्या कुशीक गोंयांत मेळपी पारंपारीक झाडां रोयतले आनी पुराय गोंयच्यो रस्त्याच्यो देगी नितळ आनी पांचवेचार दवरपाचो यत्न जातलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान संवाद साधतना सांगलें. हें अभियान 5 जून ते 5 सप्टेंबर मजगतीं अशें 90 दीस चलतलें. क्लीन गोवा मिशन आमी ग्रीन दवरलो म्हणून जावचो ना, तर तो क्लिनूय दवरपाक जाय. आमी रोड, नॅशनल हायवे, स्टेट हायवेज आमी क्लीन करता, बट गांवांतले रस्ते, डिस्ट्रिक्ट हायवेज हेय बी आमी ते क्लीन उरपाक जाय. म्हणून सगळ्या जाणांनी काम करप आनी कार्यरत आसप. कोणीच आपल्या गांवांत कोयर हाडून उडोवचो न्हू, आमी रस्त्यार कोयर उडोवचे ना. हाज्या खातीर ग्रीन गोवा क्लीन गोवा मिशन हे सातत्यात आमचे वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हाच्या मार्फत आमी करता. आमी पत्रादेवी भितर सरले काय टील पोळ्या पावासर आमच्या रस्त्यांचेर वृक्ष अशें दिसता. गांवांत गेल्या उपरांत आमची हिरवीगार हिरवाई आमकां दिसता.
वेगवेगळ्या हेजेर बट जे रस्ते हे आमकां ब्युटिफूल दिसपा खातीर गोंयच्यो ट्रॅडिशनल स्पिसीस आमकां रोवपाचो संकल्प आमच्या PWDत केला. रस्त्याच्या दोनूय वाटेंतल्यान ही ब्युटिफूल झाडां लावप आनी रस्त्याच्या मिडियनाचेरूय बी अशा पद्दतीची झाडां लावप. पयलीं गोंयांत एंट्री करपी मनशाक मागीर तो मोपाचेर देवो, दाबोलीचेर देवो किंवा तो कारवार वाटेंतल्यान गोंयान येवं किंवा केरी वाटेंतल्यान येवं, मोल्या वाटेंतल्यान येवं किंवा पत्रादेवी वाटेंतल्यान येवं, ताका दोनूय रस्ते हे ब्युटिफूल ओ वाव दीस इज गोवा हे दिसपाची गरज आसा. पर्वरेच्या सुकूर वाठारात मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी भोव उद्देशीय सभाघराचे लोकार्पण जालें. ह्या सभाघरात जी खेळाची साधन सुविधा उबी केल्या ती सगळ्यात बरी साधन सुविधा जावन आसा आनी हाचो लाव प्रतिभावंत खेळगड्यांनी घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी उक्तावण सुवाळ्यात केलें. हे वेळार राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष मायकल लोबो हाजीर आशिल्ले. अशा पद्दतीचो खेळा मळा वयलो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनीक बरो ना. दीस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द स्टेट. म्हणजे आमी पळयता की होल इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी पळयला म्हणजे 3 स्विमींग पूल आसतले, स्क्वॅश कोर्ट आसतलो, बिलियर्ड टेबल्स आसतले, टेबल टेनीस आसतले आनी ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज बाब रोहन हांणी सांगला त्या प्रमाणे पर्वरकारांक कन्सेशनल रेटीचेर मेळटल्यो नो डावट. कारण त्यो फुकट जर दिल्यो न्ही, हांव परत सांगता, फुकट जर दिल्यो 6 म्हयन्याच्या वयर चलच्यो ना. परंतु दोज आर रेडी टू गो फॉर द नॅशनल, इंटरनॅशनल अँड फॉर द ऑलिम्पीक. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी ऑलिम्पीक 2036ची तयारी करता. हय, आमी ऑलिम्पीक 2036ची तयारी करता. गोंयभरांतले प्लेयर जे ऑलिम्पीक 2036 आयदर स्विमींगान, आयदर टेबल टेनीस, आयदर बॅडमिंटन हाज्या खातीर जो कोण वयतलो त्यांनी पयलीं क्वॉलिफाय जावचो पडटलो. ज्या एजन्सीन हे घेतला किंवा जे स्टेट एसोसिएशन्स तांच्यांनी क्वॉलिफाय जावचो पडटलो हांवें तें म्हटलां. आनी क्वॉलिफाय जाल्ल्या प्लेयराक म्हणजे आमी फुकट दिवचे ना, ताजे पयशे आमी पे करतले, सरकार म्हणून पे करतले फॉर द एजन्सी. दक्षिण पश्चिमी मान्सून गोंयांत दाखल जाला अशी माहिती गोंय वेधशाळेन दिल्या. केरळात 4 जूनाक मान्सून पावल्या उपरांत गोंया मेरेनचो ताचो प्रवास खूबच वेगाचो आशिल्लो. 5 जून मेरेन दक्षिण गोंयचो पुराय वाठार पावसाच्या कुपांनी भरिल्लो. पावस मुखार वचपा खातीर पोशक वातावरण तयार जाला अशें गोंय हवामान खात्याचे अधिकारी नहुष कुलकर्णी हांणी सांगलें. जैसे भी हम जानते हैं कि मानसून 2026 4 जून को अपने केरल रीजन के ऊपर उनका ऑनसेट हुआ था. उसके बाद मानसून का प्रोग्रेशन बहुत अच्छा था और 5 जून पे सम पार्ट्स ऑफ द गोवा मीन सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गोवा इंटायरली कवर किया था. उसके साथ मोर पार्ट्स ऑफ द कर्नाटका एंड तमिलनाडु ये रीजन पे मानसून की प्रोग्रेस अच्छी थी. एंड 5 जून तक हाफ गोवा मीन्स साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कवर हुआ था. आज 6 तारीख को अगर हम देखेंगे तो एंटायर गोवा और गोवा के ऊपर जो देवगढ़ है मीन्स सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र से लेके मोर पार्ट्स ऑफ द कर्नाटका, साथ ही मोर पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु और उसके साथ ही मिज़ोरम और मणिपुर ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ज़्यादा बे ऑफ बंगाल से जाते समय, ये एंटायर रीजन के ऊपर आज मानसून कवर हुआ है, उसका प्रोग्रेस हो गया है. अगर हम पर्टिकुलर गोवा का बात करेंगे तो अपने रीजन के ऊपर कल हमको 80 mm रेनफॉल ओल्ड गोवा के ऊपर मिला है. साथ ही मॉडरेट रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बोथ नॉर्थ एंड साउथ गोवा में हमको मिला है. तो एक अच्छा वाइड स्प्रेड रेनफॉल हमें कल और उसके डे बिफोर भी हमको मिला है. साथ ही जो आगे का जो फोरकास्ट है हम अगले 5 दिन के लिए मॉडरेट रेनफॉल विथ हेवी रेनफॉल और आइसोलेटेड प्लेसेस, साथ ही थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग विंड स्पीड ऑफ 40-50 और आइसोलेटेड प्लेसेस बोल रहे हैं. ये जो एक्टिविटी आज जो एक्सपेक्टेड है वो शाम की तरफ एक्सपेक्टेड है. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो
आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता। नमस्कार।